आशीर्वाद तुझा असो नाही जसे त्याच्या जाणट्यान हांगा दवरला तसेच त्यांनी दवरून हांगा हेच्या पुढे सांग विचार किती बरेपण आशीर्वाद चल नका असा मध्ये तुका सपोर्ट हा तुझी राखवाली असो म्हणजे त्या गावाचात शब्द त्याचा चांगले उरेलले त्याचे खरे चांगले काय बघ रे ते पेपर थया आरोग्य असून बरे जाऊन गुडगुडीत करून द्यावा बरे जाऊन काय असं ते भायल्या बाहेर सगळ्यापर्यंत बरं व्यवस्थित जाऊ नये किती आलं तर बरं सुटसुटीत जाऊ नये मुद्दम आहे मावशीच्या गावात दर वर्षासारखे साहेब इतल्या वर्षा येताले आणि मावशीच्या गावात दसरो जाता तो एकदम जागृत असो दसरो आणि मेन म्हणजे देवाचा आशीर्वाद घेवपाक आणि देवान आमकां ताकद दिली की सत्तरीची जनता आणि उसगांवची जनता आणि गोंयची जनतेक सेवा करपाक आमकां शक्ती दिवची आणि आमचे सगळे आमचे गरीब भाव भयण त्या आमचे सत्तरीचे लोकांक आशीर्वाद बरो गावचो देवाचो एंड ह्या देवान हांव विश्वास दवरता म्हाजे कडल्यान जी कितें कामां जाता ती कामां फुडें व्हरपाक म्हणून देवानी ताकद दिवची भुरग्यांची कामां फुडें व्हरपाक ताकद दिवची एंड म्हाज्या आयुश्यान आयज पर्यंत सत्तरीचे जे कितें बरें घडूं शकता साहेबान आयज पर्यंत घडयलें की त्याच फुडें लोकांचें जीवन आमी कशें सुदरूं शकता ह्यो बरे गोश्टी बरे विचार आमच्या मनान येवन लोकांची सेवा करपाक हीच ताकद म्हणून आमकां गांवची म्हणून हांव देवा कडेन दर वर्स येता गांवची गांवांतलो दसरो हो संत्रीतलो सगळ्यांत जागृत दसरो आनी म्हणून लोकां मदीं येवन लोकांचो जो विश्वास हांगा आमचो बी विश्वास हांगा आसा आनी त्याच तरेन लोकां मदीं हांव देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें वचपाचो आमचो वेवस्थीत आमचो सत्तेचो वेगळ्या तरेच्या रुपान विकास घडोवन हाडपाचो देवान ताकद दिली आणि तो देवाक मान सगळें हे करून मानयता तेंचे रोट्यो सगळे भरता आमी आनी हे सगळें तेंचे मतेन आसता रावणे कशें करून देवा कडेन मानयता आनी तशेंच आमी मनीस हांगा देवळांत सगळे येता आनी पयले येता आनी देवा कडून पयलो आमी विचार घेता की आमकां जाती प्रमाणे आमी इतले हे केला सगळे
तुझ्या 9 दीस भक्तीची आज तूं फाल्यां लोक प्रजा येतली हो विचार घेवन तेच्या कडेन भायर येवन तो आमकां सांगता. त्या विचारार आमी पयलीं सगळें काम करता आनी असो उत्सव असोच आमचो हो आतां आनी 2-3 दीस चालू आसतलो. आयज हांगा फाटले 9 दीस पयल्या दिसा पासून आमच्या देवाक माळा पडटा आणि नवमीक म्हणजे कालचे रातीक देवाक सगळ्यांक आमचे उपासाचे आसता तांकां आमची नमी आसता आणि काल राती आमचे सगळे भार जितके आमचे देव आसा तांकां आमी आव्हान करता आणि ते सगळे भार आमचे उबे जाता आणि आमकां शब्द दिता की आयच्यान आमचो दसरो सुरू जातलो. त्या दसऱ्याक सगळ्या देवांनी आमकां सहकार्य करचें अशें आमी सगळ्या देवा कडेन मागणें करता आणि त्या मागण्याक आमची सांगणें केल्या नंतर देव उबे जाता आणि आमकां शब्द दिता आणि आमचो आयच्यान दसरो सुरू जाता. हो दसरो आमच्या जाणट्यांनी पयलीं पासून करी दिल्लेले आसा आणि तेजें आतां स्वरूप मोठे जाल्लेले आसात. आयज गोंयांसूनच न्हू तर महाराष्ट्रान कर्नाटकान सगळ्या बाजूसून हांगा आमच्या दसऱ्याक लोक येता. आपली जी कितें व्यथा आहा ती देवा कडेन मांडटा आणि तेंची जी कितें व्यथा आहा ती मांडल्या नंतर तेजें निरसन जाल्या नंतर ते लोक परत देवाक आमच्या पांयां पडपाक येता. जास्तशे लोक येता ते जाका भुरगे जायना तेजी ओटी भरता देव आणि ओटी भरल्या नंतर तांकां भुरगें जाल्या नंतर ते परत येता. आमकां कळटा कशें तांकां भुरगें जालें म्हणून की ते दुसऱ्या वर्सा परत तांकां भुरगें जाल्या नंतर ते ओटी घेवन येता देवाची आणि देवाची ओटी भरता ते. अशें करून आयज आमचो हो दसरो मोठ्या व्हड्या उमेदीन आमी साजरा करता. सबंद गोंयभरच न्हय तर महाराष्ट्रा कर्नाटकासून लोक आपली जी व्यथा आहा ती घेवन येता. आयज आमचें हें येदे व्हडलें भव्य दिव्य असं मंडप दिसता, देवूळ दिसता. हें आमच्या माननीय विश्वजीत राणे आरोग्य मंत्री ह्याच्या सहकार्यान हें आयज जाल्लेलें आसा आणि आमची गांवची कमिटी जी आसा ती सक्रीय आसा, गांवचे लोक सक्रीय आसा आणि ताका लागून आयज येदो व्हडलो उत्सव हो आमी करपाक फुडें आमकां उमेद जाता सगळ्यांक आणि मोठ्या व्हड्या उमेदीन हो उत्सव आमी साजरो करता. आणि सगळ्या समस्त लोकांक एकच मागणी आसा की येणाऱ्या फुडल्या 2 दिसांक हो उत्सव चलतलो. ज्या भाविकांक देवाचें दर्शन घेवपाच्या तेणी सगळ्यांनी आमच्या ह्या देवाच्या दर्शनाक येवचें.